भुरग्या भक्तीन सोमल्या कायन करून येता विश्वास दवरून येता बापा मुखार येता आत्म्यान सोंगतात बापा बसूंक येता तुका आत्म्यान सोंगतात बापा बसूंक येता तुका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता कायरा पेरेरा आयज आपल्या पयल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटींत आमी मागुया. तशेंच दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या सिप्रियानो डायस ताच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटींत आमी मागुया. हेर आमची सगळीं मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. आयज पास्कांचो आशिर्वाद सेंट एंटनी समुदाय जिना, फोंडवे समुदाय, पेंटा समुदाय, होली फॅमिली समुदाय नाकेली, सान बार्तोलोमेव समुदाय होली क्रॉस आसोय आनी सेंट मॅरी समुदाय ग्रीन व्हॅली ह्या गोरेब्यांचेर पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कृपा आनी शांती देव म्हूण मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हांवें ताका देखला अशें मारी मागदालेन वचून शिसांक तिणें जेसूक अणभवल्या उपरांत आनी जेसून तिका मारये आनी राबोनी अशें तिणें जबाब दिल्या उपरांत उडे कुशालकायेन तो पुनर्जीवन जाला म्हूण मारयेन वचून शिसांक कळयलें आनी शिसांनी तिचें उतर सोत मारलें. आमकां सगळ्यांक 2 दिसाक देव आपल्या उतरांतल्यान जागयता, 2 दिसांतल्यान आमकां आपलें उतर दिता. आमी कितली सुभागी. ह्याच जेसूक आज आमी परब समोरुमता ह्या दिसांनी आनी नातालां ह्या पास्कांचे परबेंत आमी आसा तेन्ना ह्या सुमानांत किरीत भाशेन आमच्या जिवितान उदीक आनी उदवीक ह्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक आमी अणभवूंक आनी आमच्या जिवितान ताका दिरादीक गोवाय कसो दुसऱ्यांक दिवंक वावरूंक ह्या मिसांत आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच्या मरी सगळे देदितांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत महिमा देवाकूत स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवीदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तर वैभव पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिडी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या सुवाक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाची मोहिमेन जेसू क्रिस्ता एकलो वचून पवित्र एकलो वचून ईश्वर एकलो वचून परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. सर्गीच्या बापा हे पास्क परबेंत आमचे अस्कोतायेक तुवें आमकां घोटायेचे ओको
तुवें आमकां गोठायेचें ओकोत दिलाय आनी आत्मीक बांदपासांतली आमकां सुटोवन तुजी कुशाल बरी स्वतंत्र भुरगीं केल्याय. तर आमकां तुज्या सर्गीच्या देण्यांनी उदीक बोर आनी जो संतोश संवसारांत तुवें आमकां फावो केलाय तोच स्वर्गार सोपून आयन बगूंक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं. तो कोरोदेव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेतान राचूच चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. 50व्या दिसाचे परबे सुमयार पेद्रून जुदेवांक म्हणलें, तुमी कुर्सार मारलो त्याच जेजूक देवान इस्वोर आनी अभिशीत केलो म्हूण इस्रायलाचे आखे घराणे थीरपणान जाणा जावचें. हीं उतरां आयकून तांकां व्हड खोंत भोगली आनी पेद्रूक आनी हेरा धर्मदुताक तांणी म्हणलें, भावानो, आमी कितें करचें? पेद्रून जाप दिवन म्हणलें, जिवीत बदलात आनी तुमच्या पातकांचे बोगसणे जोडूंक जण एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक जी देवान भासावणी केल्या ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसलेल्या सोमेस्ता खातीर आमचो सर्वेस्पर देव आपणाशी आपूण हाडटलो तितल्याय खातीर. जायते येर सांगून ताणें आपली गोवायकी दिली आनी तांकां असो उलो केलो, हे नोश्टे पिडकेंतली तुमकां सोडवून जोडून घेयात. तेन्ना तांणी तांचें उतर मांडून पवित्र स्नान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3000 लोक ताच्या जोम्यांत भितर सरलो. देवाचे उतरे. आमचो जवाब जातलो, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. परतून म्हणयात, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची, नीत आनी प्रामाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जबाब, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात, ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोळाच्या काळार दाणो दितलो. जबाब, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवून तुजी प्रिती. जबाब, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. उद्गार. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. Sorvespo तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. जुआवा पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटना बोडो घालून समाधीन पडे जाल्यार दोवी आंगावली न्हेसलोले दोग देवदूत तिणें देखले. जंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले.
एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांय वाटेन. आनी तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हणलें, कित्याक म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नोकळो. अशें म्हणून तिणें पाट ओडली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो, पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हणून चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घाला तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. जेजून तिका म्हणलें, मारिये. तिणें ओडून ताका म्हणलें, रबोनी, म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावूं नाका. हांव आजून बापा सोशी चोडूंक ना, पूण म्हज्या भावाशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चोडून वेतां. मारिये मागदलेन गेली आनी आपणे सोमयाक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. वाकानी तुका ख्रिस्ता. मुगाड बाबा भयणीनो, मारिया सगळीच निराशी जाली. मारिया आपल्या चिंतनान आसली. मारिया जेन्ना जेजूक थंय समाधीशी भेटूंक गेली तेन्ना सगळीच समाधीन जेजूक ती सोदताली. कित्याक मेलेली कूड ती थंय सोदताली समाधीशी. आनी समाधी लागीं पावली तेन्ना सगळीच ती रडत रावली. म्हणटच आपल्याच चिंतना भितर, आपल्याच हुस्क्यान, आपल्याच दुखान आनी आपल्याच माडण्या उदेशी ती दुसऱ्यो वस्तू विसरली की जेजून पुनर्जिवन जातलो म्हूण भासायलेलें तांकां, ही ताची उतरां ती विसरली. आनी असल्या मनान बाबा भयण दुसऱ्या आनी चिंतप तिच्या मतीन कांय नासलें. कित्याक ताका खंय घाला, कोणें चोरून व्हेलो, ताका घोडी कोणें तरी कितें तरी केलां, कित्याक ताची कूड कोणें तरी काडून व्हेली आसतली, असली सभा चिंतना तिच्या मतीन आयली. आनी तुय बाबा भयणीनो, जेजूची कूड दवरलेली थंय दोवी आंगावली न्हेसलेले दोग देवदूत तिणें पळयले. आनी तांणी तिका विचार केलो, बाय, तूं कित्याक रडटाय? आनी तांकां तिणें विचारलें, ताका सोम्याक म्हज्या काडून व्हेला आनी ताका खंय घाला तो हांव नोकळो. म्हणटच मातशें म्हाका ताची कूड दियात. हुस्क्यांत, दुखांत आनी आपल्या चिंतनांनी ती रेवडलेली आसली. दुसरें सोत तिका कांय येवजूंक तिचें मन उक्तें नासलें. आनी असले वेळार जेजू तिचे मुखार उबो जाता आनी विचारता, बाय, तूं कोणाक सोदताय? कित्याक कोणाक सोदताय तूं कित्याक रडटाय? भाव भयणीनो, आमकां आमचें धर्मशास्त्र बरोवपी सांगतात ते प्रमाण जेजू पुनर्जिवन जालो तेन्ना ताचें सैम सगळेंच नवें लोकलोकीत आसलें. कित्याक तो पुनर्जिवन जाल्लो जेजू आसलो. म्हणटकूच जो कोण ताका अणभवतालो, आमी जाणा एमावसाचे वाटे शिस्त ताका वळखूंक विसरले, मारी ताकाय वळखूंक विसरली. कित्याक पुनर्जिवन जाल्लो जेजू तो जावन आसलो. आनी जेन्ना जेजून तिचें नांव घेतलें मरिये म्हणून, तेन्ना रोखडोच ताचो आवाज न्हय पूण आपलें नांव उच्चारलें ताचेर, आपलो सोमी आनी आपलो दोरी म्हूण तिका वळखूंक आयलें. बाबा भयणीनो, त्याच वेळार तिणें म्हणलें, रबोनी, म्हणजे गुरुजी तूं. आनी ताका ती चिकटून धरूंक रावंक लागली. आनी जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावूं नाका, वच आनी म्हज्या भावाशी तांकां अशें अशें सांग, म्हज्या देवा, म्हज्या बापाची, म्हज्या बापाशी आनी देवाशी हांव चोडून वेतां. आनी ही बरी खुशालकायेची वस्त मारिया धांवी धांवी गेली आनी शिसांक तिणें सांगलें. जिवितान आमच्या जेन्ना आमचेच भितर आमी बाबा भयणीनो आमच्याच हुस्क्यान, आमच्याच चिंतनांनी आनी आमच्याच हेर संवसारी वस्तूंनी आमी रवडलेले आसता तेन्ना देव बरी
तरेकवार आमचे सोशी उलयता. देवाचें उतर पयले सद्याक दिसपोटी आमकां जागयता. जागृत आमी आसता वो ना तें आमी नोकळो. जायते फावटी देव आमचे लागीं उलयता गोडण्या वरवीं. आमच्या जिवितांत गोडण्यो घडटात, जावं आमच्या शेजाऱ्याक घडटात, आमच्या ह्या आधुनीक काळांत समाजांत घडटात, जावं हेर विचित्र तरेन आमच्या जिवितांत घडटात. म्हणून देव ह्याच वस्तू वरवीं आमकां आपल्याक अणभवूंक उलो मारता. आमी जायते फावटी घडीक आमच्या चिंतनांनी रेबोडलोनी रावता, आमच्या संवसारांत गूल जाल्लीं आसता की देव आमचे लागीं उलयता वो ना तें आमकां खबर सुद्दां आसना. असले वेळार बाबा भयणीनो, देव आपूण आमकां अदीक आनी अदीक आमचें मन, आमचें काळीज उक्तें करूंक आमकां उलो मारता. आज किरीत भाशेन बाबा भयणीनो, पयले वाचपांत आमी आयकलां 50व्या दिसाचे पुर्वे पेद्रू ताणें जुदेवांक म्हणलें, तुमी कुर्सार मारला त्या जेसूक देवान इस्वरान आनी ताका अभिशीत केला. म्हणटकूच तो पुनर्जिवन जाला. ह्या पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचेर तुमी बोरवंसो दवरात, जिवीत बदलात आनी तुमच्या पातकांचें बोगसोणें जोडूंक जोण एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवचें म्हूण हांव तुमकां उलो मारतां. आनी जायतो लोक भाव भयणो हें सोत तांणी सोत मानलें आनी आपलें जिवीत बदलून तांणी खरीत भाशेन जेजूची वाट धरूंक त्याच वेळार थारायलें. आनी जिवीत बदलात आनी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेयात म्हणलेलीं उतरां ताणें आपणाची केलीं आनी पवित्र स्नान घेवन त्याच वेळार क्रिस्तांव जालीं. आमकां देव तरेकवार भासांनी आपल्या उतरांनी आनी तरेक घडण्यांनी उलयता तेन्ना आमच्या जिवितांत ताका येवकार दिवंक तयार रावया. मारये भाशेन आमच्या जिवितांत गूल रावचें न्हय. आमच्या जिवितांत आमी जायते फावटी इतले गूल जाता की देव आमचे लागीं उलयता तो आवाज जायते फावटी आमकां आयकूंक येना. हो देवाचो आवाज, देवाचो उलो दर दिसाक आमकां जेन्ना आमकां स्फूर्ती दिता, आमकां उस्कायता, आमच्या जिवितांत म्हणटा वचात दुसऱ्यांक गोवाय जायात, ते वेळार आमी गोवाय जावंक वावरुया. हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. गायन घेऊया C23 पेज नंबर 38. C23. Kelo lepi kości vauran, Galtau papajcia disa, Amcia tatanos dirupan, Amcia tatanos dirupan, Kalolo rozpłycia folas, Oddał papajcia disa, Amcie kalcin soria rupa, Amcie kalcin soria rupa, Od spaldonia wodonacu, Amnetaj tu piduj lulu, Ensai sodas tu kabete, Orpilole तुझे रोचवे. म्हज्या भाव भयण म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पुदविदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सुपेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान कोणवाळेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्याय ती देणी आमी इबाडिना जावच्याक आनी सर्गीचें सूख आमी जोडूंक पावच्याक तूंच आमकां राख आनी सांबाळ. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर काडी आमी तुका वाखाणूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हडत्या दोबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली.
सासणाच्या जिविताक जल्मलोली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावार्थ्यांक उगडलोलीं दारां सर्गीची आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणाक सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळ्यो संवसारांत सर्गीचे सूर दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, उंचर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोद. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुरची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट पोरगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सतरे आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुडी बापाक आनी सगळे यज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपोर जरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मेळी देवाची माई सांगचो पोती बागेवन सुचे बागेवन दवरता आनी सोर काडीत तुका मारलेल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता पत्नी. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. आमच्या सुरवंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवाड. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवाड. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशा नोतरेक तांदरांक तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबडे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दिसता जी खुशी परम तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजपूत चलयताय सासणाच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सभे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवी. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले,
आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. देव जाता मनशाचे खाण लिपलोलो उंड्या रुपान ताणे वाडले भुकेल्या पिवूंक दिले तानेल्या ताचो मायमोग मिटमे नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमे नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमे नाशिल्लो ताचो मोग मिटमे नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमे नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमे नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमे नाशिल्लो ताचो मोग मिटमे नाशिल्लो मोरणांतलो जीवन जालो परिपूर्ण घोरात स्थापलो ह्या पास्काचे ते जेवण घोराचे ते जेवण ताचो मायमोग मिटमे नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमे नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमे नाशिल्लो ताचो मोग मिटमे नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमे नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमे नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमे नाशिल्लो ताचो मोग मिटमे नाशिल्लो. प्रार्थुया. सूर पुदवेदार देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा पवित्र स्नानांत एक ओमोडीक देणे तुवें आमकां फावो केले. तुजींच भुरगीं आमकां करून तुजो मायेमोग आमकां चाकूंक दिलोय. तर आतां आमचीं काळजां स्वर्गार तुजें सूख भोगूंक तयार कर.
आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भाव भयणीनो, आयज दुसरो दीस पास्कांच्या आशिर्वादाचो. परतून उगडास करता. आमी तुमच्या घरांत येता तेन्ना फकत आशिर्वादाचे मागणे करता. उलोवपाक बीन रावना, बसना थिंगासर, रोखडेच भायर सरता. पूण सगल्यांची आख्या समुदायान आशिर्वाद घालून जाल्या उपरांत सगळीं समुदायाची वांगडी बाराबर मेळटात. ह्या पासत वेळ काडून रावचो आनी सगल्यांनी बाराबर मेळचें. जे भाशेन तुमच्या PPCच्या वांगड्यांनी तुमकां कळयल्लें आसा, जो जागो नेमलेलो आसा त्या जाग्यार सगल्यांची आशिर्वाद जाल्या उपरांत मेळचें. जिना, पेंटा, फोंडवे आयज मातशें चोत्राय धरची. ह्या तिनूय समुदायाची जमात जी आसा म्हणजे आशिर्वादा उपरांत मेळप जें आसा तें कोपेलान आसा, सांत आंतोनीच्या कोपेलान. म्हणटच तिनूय समुदायाची जमात एकेच बाराबर जातली हाची मातशें चोत्राय धरची. दुसरी गोश्ट, जरी तर तुमच्या घरान कोणूय दुयेंत आसा जाल्यार तुमच्यान जो कोण दुयेंत आसा ताचेशी हें मागणें करूंक जाता. कालच्या दिसाक 2 जाण असले दुयेंत आमकां मेळ्ळ्यात जांकां कुमन्यांव मेळूंक ना. आमी जेन्ना आतां ब्रेस्तारांत पवित्र ब्रेस्ताराच्या आदल्या दिसाक कुमन्यांव दिल्लो, कुमसार केल्ली. जरी तर तुमी नांव दिल्लें वो नांव दिवंक ना, पूण जरी तर तुमच्या दुयेंतीक आजून कुमन्यांव मेळूंक ना वो कुमसार मेळूंक ना जाल्यार मातशें आनीक इल्लेशे त्रास घेवया, परतून करुया. कोणाचोय जरी तर दुयेंत आजून पासून नांव दिनासतना वो कुमसार फावो जायनासतना वो कुमन्यांव मेळनासतना उरलेलो आसा जाल्यार मातशें आमच्या इगर्जेच्या ऑफिसान कळोवचें, नाजाल्यार तुमच्या PPCच्या वांगड्यांक कळोवचें. जीं कोण उरलेलीं आसात तांकां आमी तो फावो करतले. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवय आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. उचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. जय जय सर्वेस्पराक. देवाचे व्हड उपकार सोय सोय सर्वेस्पराक. लोकांक मातशें चोत्राय मीस आतां गायन सोंपल्या उपरांत भायल्यान कोदिल्यो आसात, मातशें भितर हाडून दवरूंक तुमी उपकार करचो. गायन घेवया. K6 पेज नंबर 141. K6. मनांतलो जिवो जालो सोय सोय, फोंडांतलो चिसू सोलो सोय सोय. मोरनांतलो जिवो जालो सोय सोय. फोंडांतलो चिसू सोलो सोय सोय. सोपोत वेता रोजनारा, खोयटी कसो फोंडाचो कोणाच्या दवरूंक जाय. जिविताच्या गोडणारा दोलडीर गुलाम मोनाचो कोणाच्या करूंक जाय. मोनांतलो जिवो जालो सोय सोय, फोंडांतलो जेसू सोलो सोय सोय. मोनांतलो जिवो जालो सोय सोय, फोंडांतलो जेसू